बापा आमचो तूं मोखताय, आमचे मोदें जेजूक धाडटाय. हो मोग ओळखून दिन वाचताकूंक, आपलेंच जिवीत तुका भेटोंक. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोगूत जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विस्वास मोगूत जाता. सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी घरा सावन दर दिसा ह्या मिसान वांटो घेतात आनी तुमची सगळीं खाजगी मागणी त्या सावन हाडून देवान तुमकां ताची कृपा दाखयल्या. तुमी खूब अणभवलेले आसा, मागलेले आसा तें तुमकां मेळ्ळेलें आसा. तर आमी ताका दिनवास या, ताका अर्गां दिवया. आनी आजुनूय जें आमकां मेळोंक ना आनी जें आमकां जाय तें आमी आतां ताचे फुडें मांडया. तुमी म्हजे पासत मागतात आनी हांव तुमचे पासत मागतां. हे भाशेन आमी सगळ्यां पासत मागया. हात जोडून आतां भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचेय सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देव कितलो कोणवाळो आमकां रोखडोच तो बक्षिता. ताणें आमकां दाखयलां आपल्या जिवितांतल्यान कशे भाशेन तो आमकां कांयच वायट करिना. आमी तर वायट केलें, तो आमकां मोगान परतून दिता. ताणें आमकां सांगलां न्हय, एक थापट मारलेले दुसरोय पोलो तुमी दाखयात. हे भाशेन ताचो मोग. आमच्यान ते भाशेन करूंक जायना, पूण ताका तर एकवटून रावत आनी ताका तर आमचें सगळें करूंक दीत. हे भाशेन आमचेंय जिवीत जातलें. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी ताचें बोगसणें मागया आनी आमकां आपले कृपेन भर म्हणून हे मागणी ताका करया. काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा सैम ताचे पुर्वेले व्हडविके पोरोस व्हडतें करून तुवें उबारलें. उतरां व्हडत्या मोगान आनी काकळुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास धरूं आनी पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदां काळ सांबाळून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां देवाचें उतर आयकया. ताणें आमकां नितळ निर्मळ केल्लें आसा. भितरल्यान ताचें उतर आमी आयकोन तें समजून घेवया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पांफिलियेच्या पेर्गा गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसल्याक परतलो. पूण हेर सगळे
पेरगाथावन फुडें वचून पिसिदियेचे आंत्योकेक पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. सुमूर्तींतलीं आनी प्रवाद्यांचे पुस्तकांतलें वाचपां जातोच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो, भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशां करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती कोत्तेल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरली भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो बोस करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी येस पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर तांकां निताळ्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्या म्हज्यो खुर्श्यो तो करतलो. आपल्या भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवडणार उपजयलो. जुआवान आख्ख्या इस्रायलचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्यांच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गिताक आमचो जबाब जावन आसा, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केल्याय म्हूण हांव जाणां. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजें पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. म्हज्या विस्वासीपणा आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. सर्वेस्पराक चोय चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय, सर्वेस्पराक चोय चोय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेलेल्यांतलो मालगडो, दोयामोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. सोर्वेस्पोराक चोय चोय, सोर्वेस्पोराक चोय चोय, सोर्वेस्पोराक चोय चोय, सोर्वेस्पोराक चोय चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिश्यांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनूय वोन चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाटयतलो कोण आपणाक पाटयला ताचे वोन व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी हें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळी खबर करिना, सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें वेंचून काडल्यात ते हांव जाणो. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंत उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांवें तुमकां सांगून दवरलां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेत जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें उतर आयकलां. आयज आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कितें म्हणून समजल्या आनी कशे भाशेन तें आमच्या जिवितांत पाळटल्या. आमकां कोणें आपयल्या. आमी पळयात, मिसाक येता जाल्यार, मिसान भाग घेता जाल्यार हें देणें आमकां देवान दिलेलें आसा. ताणेन आमकां आपयल्या हे भाशेन ताचे बरोबर वेळ सारच्याक. तो आमकां आपयता आनी आमी ताका प्रतिसाद, रिस्पॉन्स दिता. कशे भाशेन सगळे काळजांतल्यान आमी ताका प्रतिसाद दिता आनी हें वाडत गेलेलें आसा. पूण हें दिवपाक आमचें सगळेंच अंतस्करण, सगळींच कूड, मन, आत्मो ताका दिवच्याक ही एक कृपा. आमचे वस्तूंक कितें जायना. पूण ताणेन ही कृपा दिल्या ताचे बरोबर हो वेळ सारच्याक. पूण ताचे बरोबर वेळ सारलो की ना, तो जशे भाशेन वागता आनी तें आमी पळयलां ते भाशेन आमी वागूंक लागतले. आयज ताणेन सेवे चाकरेची आमकां खुणां दाखयलेली आसा. तो दोनी जावन पांय शिश्यांचे धुता. कोण कोत्तालो तें? चाकोर, गुलाम हे पांय धुताले. आतां तो असलो बेस घेता आनी तो आमची प्रत्येकाची सेवा हे परी कोत्ता म्हणून ताणेन आमकां सांगलां. ताचे बरोबर आमी तर संबंद दरीत मागण्यांतल्यान ओगेपणांत रावन मागीर पळयात तो आमची हे भाशेन सेवा कोत्ता तें आमी अणभवतल्या. आमी तर आमच्याच चिंतनांनी आसत, आमच्याच भावनांनी आसत, ती कसलीं निरफळ. ती आयलीं की ना रोखडीच जेजू सवें धरूंक जाय. तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक जाय आनी भितर मागीर आमचें स्वतंत्रपण अणभवलें की ना थंयसर एक निवांत जागो आसा आमच्या भितरूच. थंय देव जियेता
आनी देव आमकां सगळें कळीत करता. आमकां तो तयार करता, तो आमकां शिकयता आनी मागीर तो पाठयता. आनी तो आमकां कशे भाशेन पाठयता, जशे भाशेन देवा बापान ताका पाठयला आमचे सरशी, आमकां तो भितरल्यान सान वता आनी हे भाशेन ताच्या जिवितान आमी भाग घेता. हें आतां आमी पावलीच्या जिवितान पळयता. पावलो कितें करतालो? तो धर्मोंत मनीस आसलो, जुदेव आसलेलो. तो क्रिस्तांव नासलेलो, जुदेव आसलेलो. आनी क्रिस्तांवांक तो पिडापीड दितालो, कित्याक ते सुमूर्ती प्रमाणे आपलें जिवीत सारिना. पूण जेजून ताका सांगलें, सुमूर्त आमच्यान पाळूंक जाता जरी तर आमचे मदें मोग आसा जाल्यार. नाजाल्यार आमी फकत भायल्यान सगळें पाळटल्या पूण भितरल्यान मोग ना म्हणटच दुसऱ्यांक वायट करतल्या. जी कोण पाळिना ताका मारून उडयतल्या. थिंचो दया ना. हें पावलूक कळोन आयलें. तो निश्ठूर आसलेलो. कोण सुमूर्ती प्रमाणे जियेना तांकां काडून उडोवपाचें, मारून उडोवपाचें असलें. पूण जेजूचें जिवीत ताणें अणभवलें आनी तो दयाळ जालो. तो सगळ्यांक आतां शिकोवंक लागलो. हें नेणारपण पळय आमचे मदें आसा तें काडून उडोवपाक आमकां ताचो पवित्र आत्मो देव दिता आनी आमचीं मनां उजवाडायता. स्वतान आमचें जिवीत ताच्या पोरजोळान बसता. आनी हे परी आमी जेजूच्या पावलांनी फुडें वचूंक लागता, कित्याक तो जावन आसा आमची वाट. आनी हे परी जियेल्यांक कितें आमकां सुबान जिवीत मेळटा. हें ताणें आमकां सांगून दवरलां. आमी तें जियेता आनी आमी देवाक आर्गां दिवया. अदीक खोलायेन ही समजणी घेवन आमचें दृढ कन्विक्शन जावंक जाय. तें जालेलें आसा म्हणटच सद्दां विसरो नासतना जेजून सांगलेलें आमी पाळया. म्हाका एकवटून रावात आनी हांवूय तुमकां एकवटून रावतां. म्हजे सवें रिगून रावात. बेश्टें एकवटून वयल्या वयर न्हय, सारकें रिगून रावपाचें. तो आमकां रिगून रावता. हाचे विरयत आनी कांय ना. कोणाच्यानूच आमकां कांयच करूंक जायना. देंवचार कितें करता, आमच्या चिंतनांनी आपली फसयता पळय तसलीं चिंतनां घालता. आमकां तें समजना. आमी फसता, कित्याक तो आमकां फुसलायता. कित्याक आमी आमच्या पांवड्यार स्वताच्या रावत तर आमी स्वार्थी जावंक लागता. सगळें म्हजें पासत आनी तसलीं चिंतनां तो हाडटा आनी मागीर आमचें सगळेंच वायट जाता. आमी दुसऱ्यांकूय वायट करता पूण आमकांय दोबरादायेन वायट करूंक लागता. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हें सगळें भितरलें पॉयजन आसा तें भायर काडया. हें वीख आमचे भितर दवरचें न्हय. हीं चिंतनां, हीं भावनां सगळीं जेजूचेर दवरया. सगळीं जाणां हात जोडया, उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जाणो जावया की तो आमचें सवें भरोन येता. तो आमचें सरशिल्लें सगळें भायर काडून आमकां स्वतंत्र करूंक आवडटा. आमी कितें करूंक जाय? फकत आजीर जावंक जाय. आमी सुस्काराक आजीर जातना जेजूक आजीर जावया. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आनी सगळें भितर आहा तितलें आपणाचेर ओडून काडटा. जशे भाशेन आमी उदक आणयेंत घातलें म्हणटच आणयेंतलें सगळें उदकान येता आनी उदक भायर उडयलें म्हणटच आमी आणी साफ कोत्ता. तेच भाशेन जेजू आमचे बरोबर आयलो की ना, भितर आयलो की ना, मागीर सगळें आमचें भितरलें ताचें सवें उफेता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर सोदता आनी ताच्या नांवान तर आमी भायर काडीत अदीक सोंपेपणी कितेंच आमकां चिटकोन रावचें ना. आमी तातूंतलीं मेकळीं जातल्यांव, स्वतंत्र जातल्यांव आनी अदीक आनी अदीक ताच्या पोरजोळान पोरजोळीत जातल्यांव. 5 मिनटांनी एक आणी आमी साफ कोत्ता. 5 मिनटांनी आमी जेजूक एकवटून रावया आनी हे भाशेन आमी न्हिदोंक गेलीं की ना, जेजू आमचें सवें वावुरून आमकां थाऱ्यार हाडटलो. जशे भाशेन आयज ह्या स्थितीर, ह्या वयेंत आमी जावंक जाय
ते भाशेन तो आमकां तयार करतलो आनी पोत्तून ताचें सगळें आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक तोच आमकां मदत करतलो कोत्ता हो अणभव घेवया आनी सगळें आमचें जिवीत ताका समर्पुया. हे मागणें आतां आमी संवसारा पासत इंडिये पासत गोंया पासत आमच्या घराब्या पासत म्हणया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमचें जिवीत सगळ्यांच आमी जेजूक ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं भेटोवया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा स्वयंबाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव स्वयंबांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकां सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वेळीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्पोदिदार देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून हें तुका बलिदान भेटयता आनी तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोट्या मोडांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हाका आनी आमकां आमच्या पातकांतली सुटका दी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुपा वरीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानांत
फावो ते परी वांटो घेवंक कोणवाळेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब यूग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी तुजें मरण आमी हो उंडो खाता आनी कालशींतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेळार संवसारांत जीं अंतरलेलीं आसा तांचे पासून आमी सदांच मागता. पूण आतां हाल्लींच जीं मेलेलीं आसा तांकांय आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. तांकां सर्गीचें सूख मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आनी तांची पातकां भोगसून तांकां सासणीक जिवीत फावो जाल्या पुरो म्हूण मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पुती घेवन झुजे घेवन दोर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरफोदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सवें एकवटून आसा. बावतिजमा वरवीं आमच्यान केन्नाच ताची सोरशिली कोडसरूंक जायना. आमच्या पातकांक लागून आमकां दिसता की आमी ताचे बरोबर ना, पूण तो आमच्या पातकांत पर्यंत आसा आनी हे पर्यंत तो आमच्या मोगान आमकां सुटका दिवंक आवडटा. सगळीं आमचीं तेसां मनांत दवरिल्लीं आसा न्हय, तर ह्या वेळार ती पोत्तून काळजान दवरया आनी जेजूक एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशेन उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबें आसूं, तुमचेय सोबें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. वय, आमच्यान जेजूक शेवूंक जायना, पूण हें मागणें म्हणून ओत्मीक तरेन आमी ताका स्विकारया. तो आमचे सोबें आसा आनी तो आमकां आपले गोठायेन बसतलो. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हज्या काळजांत आयिल्लो आसा.
आमच्या काळजांनी तो जियेता. ताका एकवटोन आमचें जिवीत सगळेंच ताकाच समोर पळोवया. जशे भाशेन हे आमचे सांत भक्त आसात ते जेजूच्या एकवटांत ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळो वावर कोत्ताले, तेच भाशेन आमी घरा रावन घराच आमी जेजूचें काम फुडें व्हरया. घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंपाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, येवकार तुमकां, कित्याक दिसाचे दिसपटे तुमी घरा रावन भक्तीपणी मिसान वांटो घेतात आनी घरा आसून पर्यंत तुमकां जेजूचो अणभव घडटा. आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ह्या दिसांनी ह्या कोविडाक लागून कितलेचशे दीस जालेले आसा, म्हयनो जावन गेलोलो आसा, पूण भक्तीपणी आमी वांटो घेवन ताच्या मोगान वाडत वेता. ह्या फुडें सगळें थापटीप जावच्याक, बेगीनच तें वॅक्सीन मेळच्याक आमी मागया. नाजाल्यार सगळेंच बंद उरतलें आनी धोकादायक आसा तें. हें पॅन्डेमीक आनी वायरस पळय आहा तें सारकें कोणाकूय सोडिना. तर जेजू तांचे परस घट आसा म्हूण जाणो. हाका लागून सायबान आमकां राखलेली आसा म्हूण आमची खात्री आसा. ह्या फुडें ताका करुनी. तर आमी ह्या वेळार बेसांव घेवया आनी सायबा कडेन मागया. आनी मागीर हांव आमच्या पाप सायबान जें मागणें सायबीण मांयक केलेलें आसा कोविडा पासत तें घेतलो. एक आमचे बाबा तीन नोमान बरें, मारयेचें तुस्त आनी एक गायन घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. तुमी घराच आसात खरीं, पूण जेजूच्या मोगान आनी शांतीन एकामेका बरोबर रावात. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना, कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोवीड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसत. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतलीं तुवें निवारलीं. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस पिडेंतलीं वाचयतलो म्हूण भरवंसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन तें शाती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा कुरा
रात आमच्या मोगान लासलोल्या बेसांव घाल सायबा देसार गोंयच्या सांबाळूंक सदांकाल गोपान तुज्या बेसांव घाल सायबा संवसारार आमच्या सांबाळूंक सदांकाल गोपान तुज्या तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेतांव देवाचे बागयोंत माये. आतांच गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टांक आनी आकांतांक सांपडला आमी तुज्या गोपान उडून येतांव देवाचे आनी आमचे माये आनी तुज्या राखणे खाल आसरो सोदतांव. कोरोना व्हायरस पेस पिडा वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोव बागयोंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रोडटोल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तोल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वांटोवचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागून रावंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाश्यान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश्टाक संपोवंक आनी बोरवांसो आनी शांती नव्यान दिवंक देवा आमच्या काकळुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायकी खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांक आनी गवळणीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. बागयोंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार कोत्तोल्या भाव भयणींचीं मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मोनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्नां सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव बागयोंत मारये. झुजाचीं हात्यारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वार करूंक पयशे खर्चीचे आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारांत
आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कोश्टवतल्यांचे बुजोवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदल्या परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारणाची आनी बुजवणांची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणा येता. ए कोणवाळे, मोगाळ आनी दुलो बांकवार मारये. आमेन. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठांय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठांय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठांय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें जाणीने बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळा आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. Maria mai curpeci, cota vinzol mololi. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Maria mai curpeci, cota vinzol mololi. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Bovdu loptu cenau, karzat moja vopta. Mova vorti godsan, jiber moje keloita. Mogace mai moje, tuce venget ricta. Maria, 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 Maria moje mai. Maria, 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 Maria moje mai. घरार रावतल्या म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमच्या घरांनी
जंय धावेचीं भुरगीं आसात तीं खूब तळमळीत जाल्लीं आसा. तांकां परिक्षा दिवंक जावंक ना. तांकां परिक्षा दिवचो वेळ केन्ना येतलो ती खोंत आसा. इतलो वेळ रावन रावन तीं सारकीं बेजार जाल्लीं आसा. तांकां मूड पुरान ना आनी आतां गरमेक लागून कसलेंच एटेन्शन दिवंक जायना. बोगोर बोगोर शिकोन तीं बेजार जाल्लीं आसा. तर आमी तांचे पासत मागया. गोंयचो साहेब तांकां राखता आनी सांबाळटा. पूण हें खास मागणें हांव आनी मीस हांव तांचे पासत भेटयतां सुंक्रारा दीस. सुंक्राराचे मीस जावन आसात SSC इस्कॉलच्या भुरग्यां पासत तांकां परिक्षेन जैतिवंत जावंक आनी आतां अभ्यास करूंक तांकां मदत हांव मागतां. तर सुंक्राराचे मीस तांचे पासत भेटयल्लें आसा SSCच्या भुरग्यां पासत.